नमस्कार. SSC एक्झामीचो इंग्लिश पेपर आणि त्या पेपरान जो एक प्रश्न येयला तो प्रश्न खरें म्हटल्यार भाजपा सरकाराचे प्रतिबिंब जावन आसा. 2012 सावन गोंयची खालावली आर्थीक वेवस्था, शैक्षणीक दर्जो जो खालावलो आसा, प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार वाडलेलो आसा, तेचे हे प्रतिबिंब जावन आसा. भाजपा सदांच आपणाक देशप्रेमी अशें दाखोवन दिवंक सोदता, पण तेंचे बेगडी प्रेम आयज सगळ्यांक कळोन चुकलेलें आसा. तेंच्यांनी ही बेगडी प्रेम दाखोवपाची नाटकां बंद करची आनी गोंयची रसातळाक पावली आर्थीक वेवस्था, जो शैक्षणीक दर्जो खालावलो आसा, जो प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार वाडलेलो आसा, जी नीतिमत्ता आसा, तेचे आत्मपरीक्षण करपाची भाजपान अत्यंत गरज आसा. भाजपान दर वेळार भाशेचेर, देशभक्तीचेर राजकारण केल्लें आसा आनी ह्याय वेळार ते अशेंच करपाक सोदतात. तेंकां भुरग्यांचो कसलोच मोग ना, तेंकां भुरग्यांचे पडलेलेंय ना. तेंच्यांनी SSC एग्जाम जी घेतल्या ती भुरग्यांच्या मोगान घेवना, तर तेंकां ह्या एग्जामीच्या नंतर झेडपीचे इलेक्शन घेवपाचें आसा. त्या दिकेन तेंच्यांनी तयारी चलयल्या आनी हे मंत्री माविन गुदिनो हेंच्या स्टेटमेंटांसून सिद्धवी जाता. तर आमी मागणी करता की भाजपा सरकारान जे नकली आनी बेगडी देशप्रेमीचे हे वातावरण तयार केलां तेचे कोणीच बळी पडचे ना. गोवा बोर्ड जे आसा ती गोवा बोर्डान ह्या भाजपा सरकारान तेंचे कोणाचोच बळी न पडता, कोणाचोच प्रेशर घेनासतना तेंच्यांनी कायदेशीर जी कारवाय करूंक जाय ती कारवाय करची. बीजेपीच्या ह्या धडपणांक बळी पडनासतना गोवा बोर्डान हेचेर कायद्यान जे खंय बसता त्या कायदेशीर बाबीन तेंच्यांनी योग्य अशी दखल घेवन तेचेर ती कारवाय सुरू करची.